आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर मिस्टर सुभाष फळदेसायचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन सांग्या हांव आयलां कित्याक खूब तेंप जालां हांव तांकां सांगतालें की म्हाका हांगा विजीट दिवपाक जाय कित्याक जे बॉटॅनिकल गार्डन आसा हांगा सलावली इज अंडर GFDC सो तें गार्डन प्लस आमचे हांगा कॉटेजीस आसा हे सगळो पळय जागो आसा इट बिलोंग्स टू GFDC सो वेन आय टूक ओवर आय केम टू नो की इतलो आमचो हांगा जागो आसा सो आय केम अप विथ द आयडिया की आमचे हे जे कॉटेजीस आसा काय प्रमोट जाल्ल्यो ना कित्याक चड हांगा रेस्टॉरंट फॅसिलिटी बी ना सो पूण हांगा तर बरे ट्युरिस्ट येवपाक जाय हांगा इतलो सुंदर परिसर आसा नॅचरल ब्युटी आसा फॉरेस्ट आसा आमचो गोवाज लार्जस्ट डॅम सलावली आसा हांगा आमची ब्युटिफूल रिवर यू कॅन सी सो आनी आमचो हो सगळो पळय जागो आसा हो सगळो रिवर फेसींग आसा सो वी हॅव कम अप विथ अ प्रपोजल की आमी हांगा एक वेलनेस सेंटर हाडटली with at least 20 cottages. So wellness center, it's going to be a high-end center which is going to have Ayurveda treatment, yoga treatment, naturopathy treatment and all medical treatments. Everything will be in this wellness center. So हे आमी wellness center हांगा हाडपाक सोदता. So हे proposal घेवन हांव मिनिस्टराचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन आयला आनी दे आर व्हेरी हॅपी कित्याक दीस इज गोइंग टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट फॉर द लोकल जेन्ना हांगा सेंटर येतलें इट्स गोइंग टू बी 100% मीन्स प्रायोरिटी वील बी गिवन फॉर लोकल्स फॉर एम्प्लॉयमेंट सो मेन हेतू हें की हांगा जेन्ना अशें वेलनेस सेंटर येतलें थ्रू GFDC सो ही एरिया सगळी प्रमोट जातली हो तालुका हळूहळू करून फॉर टुरिजम प्रमोट जातलो बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरलँड टुरिजम अशे जेन्ना एक्टिविटीज येतले आमच्या विलेजीसांनी तेन्नाच आमचे विलेजीस प्रमोट जावपाक लागतल्यो डेवलप जावपाक लागतल्यो संदी मेळटल्यो आमच्या लोकल्सांक नोकऱ्यां खातीर सो दिस इज द मेन मोटीव ऑफ टुडेज विजीट फॉरेस्ट कॉर्पोरेशनाचे आमचे चेअरमॅन आमदार दिव्या राणीजी हांगा आयिल्ले आसात आनी फॉरेस्टाची तांणी पाहणी केली आमी आसात ते आयज पाजिमळ उगे हांगा साळावलीच्या डॅमाच्या शेजाराक भितर बॉटनिकल गार्डनाचें इन्स्पेक्शन केलें कॉटेजीस पळयल्यो 3 सुंदर कॉटेजीस आसात त्यो मार्केट जावपाक जाय हांगा जेवणाची वेवस्था लावपाचे ताणें निर्देश दिल्ले आसा डायरेक्शन दिल्लें आसा हो प्लेस चड ब्युटिफाय करपा खातीर आनीक 20 कॉटेजीस घालपाच्यो वेलनेस सेंटर करपाचें वेलनेस सेंटरां भितर आयुर्वेदीक उपचार आसतले नॅचुरोपॅथी आसतले किंवा योगा आसतले अशे अनेक तरेचे वेलनेस सेंटर हांगा केले नंतर एक बरे दर्जाचे ट्युरिस्ट हांगा येतले आनी हाचो फायदो आमच्या लोकल्सान जातलो लोकल्स हांगा कामाक 50-60 भुरगे कामाक लागतले ताच्या नंतर आमचे लोकल डॉक्टर्स आसतले होमिओपॅथीक आसतले आयुर्वेदीक आसतले तांकांय काम मेळटले फिजिओथेरापिस्ट आसतले हांकांय काम मेळटले अशे तरेचो एक मॉडेल रेव्हेन्यू जनरेशन मॉडेल करतले आनी सादारण ते ह्या परिसरांत भितर 50-60 लोक रावपाची वेवस्था करपाचे आदेश तांणी दिल्ले आसात आनी हो प्रकल्प घेवन आयज तांणी आमच्या मुखार मांडलेलो आसा सुंदर अशे प्रोजेक्ट तांणी केल्लो आसा आनी म्हाका दिसता की एक वर्सा भितर अशे तरेचे सेंटर हांगा उबे रावतले Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.